ते आमकां खबर आसली बेश्ट फातरांचेर केलां ताका जाळी मारल्या आनी जितले दीस वयता तितले ते वांगडा टिल्ट जावंक लागले आनी आयज राती पडपाचो आहा तें लागून आमी ताका सांगलें आयज रातचो पडटलो म्हूण आनी खरेंच रातचो तो पडलो. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान जें काम केलां स्पिकर सर इज नॉट अप टू द स्टँडर्ड की तूं आतां 8-9 तारखेर तें इनॉग्रेशन करपा आसलो. प्लीज डू नॉट हें करनाका इनॉग्रेशन कित्याक लोक बेजार आसा कित्याक लोकांक आतां भिरांत लागल्या कित्याक लोक कितें म्हणटा आमकां अंडरटेकींग जाय तिका 2 स्पेन करूच म्हूण. हाजेर गोवा गव्हर्मेंटाचो कितें कंट्रोल आसा काय ना कारण कितें आसा लोकल कंडिशन्स तो सांगतालो तें सारकें की लोकल कंडिशन्स कितें आसपाक शकता कितें प्रॉब्लेमां जावपाक शकता हें लोकल हांकां इंजिनियराक चड खबर आसता. हे कन्सल्टंट म्हणटा ते नॉर्मली ते सगळे हायफाय असतात. आमी आमकां पळयला ते कन्सल्टंट. Ijir, what action you are going to take? Because every time we are asking you, I want some action to be taken against this fellow. You should some panel action जावपा जाय. ताकी पयशे रिकवरी जावपा कितें जालें जावपा जाय. त्या कन्सल्टंटाचे त्रास करू नाका तुमी. तें कितें पळय जाता आमचे कोण MLA दाखयता कितें दाखयता तेजे मातसो जावपा जाय कित्याक फॅक्ट घडलो आहा. हय इट इज अंडर EPC बट तरी सुद्दां हांव तेजो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा कॉन्ट्रॅक्ट एग्रीमेंट मागून घेता तितूर कितें आसा तो पयलीं हांव स्टडी करता आनी ताजेर कितें जी एक्शन घेवपाक मेळटा पळय ती एक्शन हांव घेता. एक हांव तुका डायरेक्टली सांगता. मिनिस्ट्री दॅट दे आर नॉट डुईंग वर्क. एकूच मिनट तुगे एक लेटर गेल जाल्यार चीफ मिनिस्टर एकूच लेटर गेल जाल्यार ते सगळे भितले शो यो करता न्ही लेटर शो यो हांव करता लेटर तुका इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट हांव तेय लेटर करता. ओके आनी माननीय गडकरीजी हे MoRTH मिनिस्टर हे येवपाचे आसा. इट इज ऑन कमी फुडल्या म्हयन्यांत ते स्वता हांगासर येवपाचे आसा. त्या खातीर हांवें ऑलरेडी हें जाल्या उपरांत हांव पर्सनली फोनारूय तेंच्या कडेन ह्या विशयाचेर उलयलां. त्या खातीर हितूर थरोली जी इन्क्वायरी आसा आनी जी कितें एग्रिमेंटा प्रमाणे आसा ती एक्शनूय घेता.